kurpar, Suse dayar, Suse amso mokar, Sharoti ikers matesu, Ani hetiese siso, Suse sarko asro, Kai melat dusro, Suse kurpar, Suse dayar, Suse amso mokar, Suse kurpar, Suse dayar, Suse amso mokar. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, आज इगर्ज म्हाका व्हडा संतोशान बागेवन जुजे आमकां मुरयेचो पते हो संभ्रम करता आसतना निजायकी आमकां समेस्तांक व्हडतो संतोसो असलो एक महान सांत इगर्ज मातेक फावो जाल्ल्या खातीर तसो दीस कालचो तरी ताका मान आनी गौरव दिवच्या इराद्यान त्या आयच्या दिसा दवरला. देखून आज ताका विशेष रितीन मान करून ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताका गौरव दिता आसतना आमचे जिविती सांजुजे बरी जावच्याक आमी स रितींनी मजत मागुया. कित्याक तो जावन आसा सगळ्या पयस बेसो पात्रोन, तशेंच आमच्या ह्या मॉनस्ट्रीचो पात्रोन. कित्याक साबार जाणांक एक एक संगतेक एक एका वस्तूक एक एक सांत म्हणून आसा, पूण सांत जुजे सोर संगतेक सर वस्तूक तो पात्रोन जावन आसा. खंयच्या वेळार तूं ताच्या गेल्यार कितेंय विचारल्यार तो मौनपणी आमकां तो सांगात दिता. तो उलोवनाचो बारी उणो, पूण करण्यांत नर्त्यांत आनी मौनपणी सांगात तेमचो एक महान संत. तो असलो संत आमकां फावो जाल्याक देवाक अर्घ दिता आसतना आमी खंयच्या रितीन चुकोवन पडल्या नंतर पातकां गली जावन जाल्यार ह्या वक्ता देवातान बक्षांनी मागया अशें अर्था बरीत भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया. हांव पातके सर्वपदुदात्वा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळीं हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच आमकां मेळ्ळी सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्युदा देव आमचें काकोळट करूं आनी आमचें पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकोळट कर, सुमिया काकोळट कर, Krista काकोळट कर, Krista काकोळट कर, सुमिया काकोळट कर, सुमिया काकोळट कर.
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी. सर्वेस पोरा देवा, सर्गींच्या राया, सपोदमेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूक कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. सोरपदवेदार देवा, आमच्या सोडून राज्याची आणि ताचे माये मोरयेची मोगान आणि विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें बागेवन झुजाय विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करून तुवें तुका नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवंदराचे जिवीत आमचे सगळे वाडत वचूं आणि समेस्त मनशाचे सोडवण पावों. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वसाव. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक आयले. वस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशय घेतलो तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी तीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवांक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचे शिवासान तीर सांबाळतलो. हांव तसो बापोय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजे घराणे आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतलें आनी तुजें शिवासान ससनांक तगतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ताचें राजवट ससनांक बाळतलें. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. तुजो दृढमोग सर्वेस्परा सदां काल गितां गायन आनी वाखांतलो. तुजें विश्वासीपण संततीचे संततेक परगडतलो. कित्याक दृढमोग ससनांक बाळता तसोच तुवें तीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्याय. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. हांवें विसून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो शपथ दिला, तुजी संत ससनांक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदा बाळता तसलें शियासान तुका दितलो. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें कडाप. म्हजो दृढ मोग सदां काळ हांव ताका दाखयतलो.
म्हजो सल्लो ताचे सुवे शाश्वत बाळतलो. ताचे राजवट ससनाक बाळतले. सा पावलोन रोमाघरा बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे धायज करून दितलो म्हूण देवान अब्रामाक आनी ताच्या संततेक भास दिली. पूण देवान हीच बसवणे केल्ले अब्राम नियमशास्त्राकाल जालो देखून न्हय, बगार बबर्त उद्देशीं ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच बाबार्थाचेर ओंदून आसलेले ही बसवणे देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशे केले. अशें अब्रामाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतेल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्रामा बरे भावार्थ आसलेल्या हेरांकय आदायक पडोशे ही बसवणी केल्या. कित्याक अब्रामांस आमा सोमेस्तां सोवपाक अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांक असो बाप नेमला, वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडटल्या देवा ताणें सतमनलो. देखून ही बसवणे न्हीज जावंक जाय. आपल्या बरवश्यांक कसलोच आदार नातलेल्या वेळार देवाचे बसवणे ताणें सतमनले. देखो तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतले अशें ताका एक पावटे दिल्ल्या उतरासरे जायत्या जनांक असो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थस ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागे दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जाकोबो जुजेचो बापोय. जुजेचे पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्त जे जनान हेंपरी जाले, ताचे माते मोरयेक जुजे लागे कारण जाल्ले. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजो नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खूश नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातले. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजेन
न्हिदंतलो उठताच सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायले प्रमाणे केलें. देवाचे उतर है वाकणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जर तर आमी पवित्र पुस्तकाची पानां परतूंक तर आनी सांजुजे विशीं चडीत आनी चडीत जाणा जावंक आमी प्रयत्न करीत तर चडीत आमकां कितेंच आयकोंक मेळना, या उल्लेख केल्लें ना. भागार वांजेलांत, मातेवाच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत थोडेच संगती उल्लेख केल्ले आसा. एक थेंपलांक भेटयत आसतना सिमियान उलोवचीं उतरां तांच्या विशांत, आनीक केदला जेजूचे जिवीत आकांतांत कश्टांत आसल्या वेळार इजिप्ताक पालायन करच्या संदर्भी अशें इल्लेशे उल्लेख केले शिवाय जुजे विशयान सडीत आमकां पवित्र पुस्तकांत आयकोंक मेळना. तरी विशेश कितें म्हळ्यार आज ताचें नांव सगळ्या संवसारांत गाजोन आसा. सडाव जावन संस्थांत, कॉवेंटांत, घरांत, फिरगजेंत तो एक पात्रोन जावन नावर्दीक जाला. हाका कारण कितें? आमी पवित्र पुस्तकांत सबार मनशा विशयांत, जेजू शिश्या विशयांत आनी मोरी मगदलांत सबार भक्ती विशयांत वस्तू बरयलां, आयकलां. तरी इगर्ज मतांत मोरये उपरांत जुजे प्रामुख स्थान घेता. हाका कारण कितें? कसलें नवेसांव या विभिन्न ताचें तें आमकां पळोवंक मेळटा. तें जावन आसा ताचें जिवीत मावनपणी रावन देवाचो ताळो बोड्या मुखांत आयकोन ते मानून घेवन त्या उतरा परमे जियोंक ताका तें फावो जाल्ले देनस ताका आज महान जावंक पावला. ह्या सगळ्यांचो पात्रोन जावंक पावला. कित्याक पयले वाटिकन महासभा वेळार 300 चड बिस्पांनी आनी हेर सांद्यांनी ताका पवित्र सभेचो पात्रोन करीत म्हणून उल्लेख केलो. देखून पोप पीस 9व्यान ताका पवित्र सभेचो पात्रोन म्हणून नेमलो. आनी तितलेंच न्ही, मुंदरसून ताचें जिवीत सगळ्यांक आकर्शीत जालें. प्रत्येक जावन ताजे नाट्य ताणें जियेली ती जिवीत ताच्यो करण्यो सगळ्यांक आकर्शीत जाले, पसंद जाले. कित्याक तो जावन आसलो ए माऊन व्यक्ती, क्वायट पर्सन बट फूल ऑफ एक्शन. करण्यांत हाडये संगतीन तो मुखेलपण घेतलो. कोणांकच ताणें कश्टले ना, ह्या कितेंच नाका जाल्लें म्हणलें ना. पयलें कारण जावन आसा केन्ना ताका मोरयेचें कारण जालें, तो एक नितीवंत मनीस जावन पयल्यान ताचें नांव पाड करूं नाका आसलें. आनी एक मोरयेकी हाड या नाका जाल्लें नांव हाडूंक ताका मोन नातलें. ताणेंच सांगले प्रमाणे आपा कीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. तिचें नांव पाड करीत म्हणलें मोन नातलें. देखून माऊनपणी गुपीत जावन तिचें ताण पयस करूंक ताणें निर्धार घेतलो. कित्याक तो एक नितीवंत मनीस, समाजान ताका एक गौरव आसलो. अशें आसता हेरांचें नांव पाड करूंक ताका मोन नातलें. गुपीत जावन पयस वेता, आपणा इतलें सांगो जियेता म्हूण चिंतून आसतना रातीर न्हिदर आसतना ताका बोडो येवन कितें सांगता, धेर दिता, उत्तेजन करता. तुजें कितें सूख ना, तिचें सूख ना. हे सर संगती घडच्यो
पवित्र आत्म्या मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या प्रभावानं देखून तुवें फकत तिका सांगात दिवंक जाय आनी जल्माच्या भुरग्याचो बापूय जावंक जाय इतलें म्हणल्याक तो मान वता आनी वळखून घेता जियेता आनी पालता आनी तितलेंच न्ही तो सगळ्यांक कश्टां आकांत वेळार तो पावता प्रत्येक जावन वेस्टर्न कंट्रींत हांव अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलिया आसतना साबार जाणांचो हांगासर आसता म्हणून कळीत ना साबार जाणांक जर तांचे घर विकूंक जाय तांचे बिल्डींग विकूंक जाय विकून वचनात तांणी कितें करचें सांजुचें एक ल्हानशी इमाज काडून घेवचें आनी घरा लागसार व्हरून पोरचें आनी थोड्यांच दिसांनी ते घर जावन बिल्डींग जावं आनी इन्स्टिट्यूशन जावन ते विकून वता असलो महान गांवराव थंय आसलो जर तर ताचे थंय कालत्यापणान नितीवंतान गरजेवंत जाल्यार ताका विसरतना तो ताच्या विनवण्या मुखांतर ते आमकां हाणता असलो महान व्यक्ती आज आमकां फावो जाला म्हणटना आनी ताचे व्यस्त म्हणटना निजायकी आमकां व्हरतो संभ्रम आनी तितलेंच न्ही उपरांत ताका कामेलीचो पात्रोन म्हणून नावरलो वय पियूस बाराव्यान ताका कामेलीचो पात्रो म्हणून नावरलो कित्याक तांणी केली ती कामां सायलेंटली क्वायट जावन सोर कामां करून आपल्या पुताक उत्तेजन दिल्लो देखूनच जेजून महान कामां करतना ताका ताच्या बापायचें नांव घेवन हो सुताराचो पूत न्ही म्हणलें ताका हिणसिल्लें पूण ताका मात्र व्हडलो गावराव कित्याक म्हजो पूत सोडवणदार जाला सगळ्या बाचाव करचो सरस्पर जाला सोमी जेजू क्रिस्त असलें मावूनपणी ताचे थंय वडीवकाय आसली पूण ताणें दाखयलें ना आमी कितें इल्लेशें बरें करता आसतना आमी सगळ्यांक गाजयता सगळें सांगता आनी नांव आपणावंक प्रयत्न करता पूण सांजुजे मात्र कितेंच उलय नासतना कितेंच बडय सांगनासतना मावूनपणी आपणें शिस्तेचें नितीचें जीवन तो मुंदरनो आसलो देखून आज सगळ्या पयस सभेचो पात्रोन जावन नामिल्ले आसता आमकांय तो पात्रोन जावन आसा तर सगळ्या बापायकी तो एक देख बरयत बापोय तर आमी आज हे महान फेस्त आचरण करचे संदर्भे परत तुवे कडेन ताजें सिंपल जिवीत ए मॅन ऑफ रायचियस असलें जिवीत आमी आपणावंक प्रयत्न करया क्या जाला ताजें जिवीत आमी नियाळ करता ताजें नर्तें आमी स्विकारशिता आनी ताजें मौन आनी शांतपण जिवीत आमी स्विकारशिता आमी ताच्या बरें आमच्याक भोव सुलभ जातलें कित्याक आमच्या प्रयत्नांत ताची मजत आमचे थंय आसतली उबी रावया आनी बाबार्थाची उसरणी करुया सत म्हणटा देवा सर पुतवेदार बापा आनी तुमकां विचार आसतारा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या जो पवित्र गर्भी संभावलो आमकां अमृता जल्मलो पोंस पिलाताने सोंसलें ताका उपसारलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तोलिम्या मोदें देवलो तिसरी मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गा सोडलो सर पुतवेदार देवा पांचवोच्या बसला तें तांची वेळ आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांत कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पथकांचे भक्तांनी कुडीचें जीवनपण सस्त्यांचें जिवीत आमेन Oundo da casoro arpita ye papa undia vaina sangi papa samarpita amkas tuka
घे बाबा कानीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बाबा तू स्वीकार कर घे बाबा कानीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बाबा तू स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता आसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तंदलं बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आख्खे पवित्र सभेच्या आतावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा बागेवंत आमकां मरे जल्मलो त्या तुज्या पुताचे बागेवंत सुचोवन विश्वासपणान सेवा केली. मानान तसो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तेचे विश्वास सेवेची खुना जावन म्हणून आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सर कळे आनी सर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत सुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी कीर्त परगडता. ह्या नितीबद्ध मनशाक तुवें आमकां देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विशीं ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूतो आनी सर्गींचो सगळो दाळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचें ताळें मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सगांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमारान सोसूंकाच्या आदीं ताणें उंड घातलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचें. तेच परे जेवण जातास ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत
पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही पत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन परसो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडोवन सोडोवण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रग सोंपतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गां बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकाते मेल्या समेस्तांक तुज्या पर जळयत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भाग्यवान जुजे तुजो पोते, भाग्यवान धर्मतान सोर कळ्ळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दे. तांच्या सांगातां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाम. आमेन. सांजुज बरे कालतेपणान नितीन शिस्तेन जिवंक आमकां मागणें भोव गरज तर त्याच स्वामी जेजू क्रिस्तान शिकयलें अपुर्बायचे मागणें आतां आमी सर सांगाता म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजे कशें सर्गात जाता तशें संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोव दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्थकाय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो वशनात रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्या रासवट की पदवेणी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माया म्हाका असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संसाराचे पाप करता ते शिलेच्या जेवणा आपयल्यान ते सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे ताव केदीकच हांवें वेगळो जावन म्हाका सोडिनाका. तूं ये बिडार करूंक तूं ये. तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागीं ये तूं वेगीं ये. लागीं ये तूं वेगीं ये. तूं जावन आसाय उजवाड काळोख पयस धांवडावचो. मोरना काळोख निफ्रा अमर जिवीत लाबोवचो. उजवाड फांकय जिवीत लाभय सरकी निवासाक पावय. उजवाड फांकय जिवीत लाभय सरकी निवासाक पावय. प्रार्थया. सर्वेस्परा कनवळ्या बापा, भाग्यवान सुचेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलाय आनी जिविताच्या वंड्यान पोसोन घट केलाय. ह्या तुज्या कुटुंबा सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवान सुचेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणे पाळोवंक तुझ्या कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्यावर वेम. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागता कसो मेस्तांक हें बागी फेस्त. हॅपी फेस्ट टू यू ऑल. ये बागे वोंतासुसे देव मायेच्या पथी सर्गीच्या सोबेत फुला पोतवेदा शारती सुजे पापा पावतू आमकां. सुजे पापा पावतू आमकां. सुजे पापा पावतू आमकां. सुजे पापा पावतू आमकां. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरिया आशीर्वाद दीव आमकां. वागीन पुस्तकाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.